उच्च दर्जाच्यो सुविधा दिवपी पर्यटन थळ म्हूण गोंय जरी फामाद असले तरी गोंयच्या कोयर वेवस्थापनात मात गोंय सरकाराक आजून मेरेन काटा लेगीत पास जावपाक जालें ना अशें चित्र दिसून येता। धोरण सुंद्या राजकर्ते, बेफिकीर नगरपालिका, पंचायती आनी बेजबाबदार नागरीक हाका लागून सुंदर गोंयचो चेहरो कुरूप जावपाक लागला। हाचे शिवाय भलायकेच्यो गंभीर समस्या लेगीत तयार जावंक लागल्यात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो ग्राउंड झिरो रिपोर्ट। वा, अर्थातूच हे आमचे सोबीत सुंदर गोंय आणि हे लेगीत आमचेच गोंय। उक्ताडार एकठांय जाल्लो कोयराचो ढीग आणि हो कोयर उस्पून उडोवपी ही गोरवां ही दृश्यां आसात कुडचडे काकोडा नगरपालिकेच्या कोयर संकलनाची। कुडचडेचो हो कोयर प्रक्रिया प्रकल्प, पूण हो प्रकल्प आजून कार्यान्वयीत जाल्लो ना। देखून कोयर लागीं करपी ठेकेदार प्लांटात कोयर भरी नासतना असो उघड्यारूच उडयतात। या ठेकेदारांक ना नगरपालिकेचो भय ना नगरसेवकांचो। या वाठारातले आरजीचे कार्यकर्ते म्हणटा की मुळात या ठेकेदारीतूच भ्रष्टाचार भरला। मात मंत्री म्हणटा हो प्रक्रिया प्रकल्प कांय दिसा भितर सुरू जातलो। गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाने पळय हे दिल्ले, तुमचे कडेन हे सगळे जर लायसन्सेस ना, डॉक्युमेंट्स ना, तुम्ही आउटसोर्स कितकोन केलो? पयलीं क्वेश्चन तो विचारा। तुम्ही जेन्ना म्हणटा की कॉन्ट्रॅक्टा दिता म्हणून, तुम्ही आउटसोर्स कसो केलो जेन्ना तुमचे कडेन हे कांयच ना, बफर झोन ना, तुमचे कडेन डंप साईट ना, फॅसिलिटी ना, जर हे डॉक्युमेंट्स ना, तुम्ही आउटसोर्स कॉन्ट्रॅक्ट कसो केलो तांकां? म्युन्सिपालिटी म्हणून आता 2 वर्सां जाली, 2.5 वर्सां जातली हांवें म्युन्सिपालिटी हँडओवर केला आणि ते पयशे कलेक्ट करता। तेजे पयलीं आतां पंचायती, दोनूय पंचायती हांव फ्री कलेक्ट करता। थोडोसो हेल्प पंचायती दिता, म्हणजे वर्साक म्हाका 2 लाख पंचायत दिता, 2 लाखान वर्साक इतली घरान गार्बेज कलेक्ट करना। सो हांव हेल्प करता, म्हाका कितें तेणी सांगपाची गरज ना। ज्यो गोश्टी आहा खंय डंपिंग करता, जो प्लांट येदो व्हडलो जालो तो बेश्टो जालो काय परमिशन आसना जाली काय कुडचड्याक। सो ते गोश्टी सोड, थंय EC जाली, तेजे पब्लीक हियरींग जाले, सगल्यो गोश्टी जाल्यो। प्लांट आतां ट्रायल रन चालू आहा। हो कोयर एकठांय करतना वोलो आणि सुको अशे तरेन वेगळो करिनाच, पूण कोयर भरपी गाडयो लेगीत धापिल्ल्यो नासतात। आणि आता कोयर एकठांय करपी ह्या कामगारांची अवतिकाय पळयात। ना हातीत कसले हँड ग्लोव्ज आसात, ना पांयांत बूट। पोटा पाणया खातीर ठेकेदाराच्या भयान कामगार खंय कागाळ लेगीत करपाक वचनात। आसा त्या परिस्थितीत काम करपा पासत तांचे लागीं दुसरो पर्याय लेगीत ना। आणि नगराध्यक्ष मात हे ठेकेदारांचे काम अशें म्हणीत कानार केस ओडटा। कचरा उठाने में बास मारता है, मास्क नहीं मिला है, हाथ का दस्तरा नहीं मिला है और दवाई का कोई नहीं देता है सुविधा। बस मछली का कांटा लगता है, कुछ कांच काट देता है हाथ पाए तो उसका कुछ दवाई का इलाज कोई नहीं दिया है। आम्ही 12 वर्ष झाली काम करता, 12 वर्ष झाली। आमकां आधी थोडे दीस दिल्ले आसले, ते पिंचरी मागीर हाडून दिवंक ना, सगळी कचरो मोडून काडची पडटा आमी हात घालून। आमी काकोडा बसून, काकोडा, फंटेमाळा हे सगळे आख्खे तिळामाळ्यार दवरून सगळी बाबा। Now, the collection of garbage has been outsourced. We have given it to the contractor, and the contractor has to look into it to provide him gloves or whatever is required, like gumboots and all. That all contractor has to provide him because we have outsourced it to him. फाटली कितलीशीच वर्सां सोनसडत साचून राविल्ल्या कोयराचोय विलो लावप जाय नाशिल्ल्या कारणान उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठान बुधवाराक कोयर वेवस्थापन महामंडळ आणि ठेकेदारांक बरेच उजरायला। इतलेच न्हय जाल्यार हे खातीर जर भलायकेच्यो गंभीर समस्या निर्माण जाल्यो जाल्यार लश्कराक आपोवचे पडटले असो इशारो लेगीत दिला। हाचेर मंत्री म्हणटा आमी कोयराचो बेगीनूच विलो लायतले। So I just read today that court has given some decision by February that things should be clear. There should be no problem. We will adhere to whatever the court's verdict is on that. It will be completed on time. दुसरे वटेन बांयगेणी कोयर प्रकल्पाची जमीन पणजे महानगरपालिकेच्या ताब्यात आसून लेगीत पोरणे गोंय पंचायतीच्या विरोधाक लागून हो प्रकल्प आजून मेरेन जावंक शकलो ना। पूण ह्या सगळ्यातल्यान सरकार आणि सत्तेच्या हायसात आडकिल्ले आमदार कितें तरी शिकतले काय? खरें जाल्यार येता त्या कांय वर्सांत गोंयची लोकसंख्या 30 लाखांचेर पावतली। तो मेरेन हें अशेंच चालू उरलें जाल्यार कोयरांतल्यान गोंय सोदून काडचें पडटलें हातूंत दुबाव ना। गौरेश सतरकारा सयत ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।